मडगांवचो स्टेशन रोड पावसाच्या उदका पोंदा गेल्ल्यान थळावे लोक बेजारल्यात। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हो प्रश्न आसा तसोच आसा। ताका सुटावो करपाक महापालिकेक लेगीत येस येयल्लें ना। आमकां जाल्यार आतां परिस्थिती संवयीत जाल्या ह्या परिस्थितीचें अशें मत थळावो दुकानदार सतीश नारुलकार हांणी व्यक्त केलां। इतले मजगतीं ह्या वाठारांतल्यान यो वच करपी लोकांनी सरकाराक ही समस्या सुटावी करपाक जाय अशी सांगलां आनी आपली तिडक उक्तायला। अंदू राजे आजगांवकारांक सगळें निवळ करून घेतलेलें। आतां हांगा कितें जाता, सोयी गल्लींतल्यान पाणी हांगा येता, इतलो लोड हांगा येता न्ही, आनी पावस कंटिन्यू अर्दवर पडलो कोण येता ते पाणी 10 मिनटान पाणी सुट्टा। हें आतां पयलींच्यान आसा एक प्रॉब्लेम, तो सुटपा न्ही। तुका मुन्सिपाल्टीन सगळें ट्राय केलें, सगळें मुन्सिपाल्टी म्हणून सामकें निवळ करून घेतलेलें, 7-8 ट्रक काडलेली माती। आतां आमकां संवय जाली ती दुकानकार, आमी जाल्यार थिगूर, आमकां संवय जाल्या हे दुकानकार आमी सगळे थिगूर, आमकां संवय जाली ती पाणयाची। 10 मिनटान देंवतलें पाणी। पूण तुमी थिगूर उदकान रावता आनी थिगूर वयर येता आनी आमकांय संवय जाली, दुकानांनी वयता थिगूर, आमी जाल्यार थिगूर, आमकां संवय जाली।